काल आमकां एक कोण तरी बुडला म्हणून आमकां मॅसेज येयली अरावंड 5:35 सुमार आणि आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आणि स्पॉटार येवन 15 मिनटां आमी स्पॉटार पावले. स्पॉटार पळयलें जाल्यार कोण तरी एक बुडलेलो. आमी इमिजिएटली फोंडा फायर स्टेशन आणि बिचोली फायर स्टेशन आणि पणजे कंट्रोल रूमाक कळयलें, कित्याक कॅमेरा जाय आसलो आमकां म्हणून. आणि तेंच्यांनी इमिजिएटली आमकां कॅमेरा आणि सगळी मॅन पॉवर बाकीच्या स्टेशना कडसून इमिजिएटली आमकां प्रोवायड केली आणि आमी राती अरावंड 11:30 जायसर ऑपरेशन चालू केलें. म्हटल्यार राती आमकां मेळ्ळें ना. परत आमी सकाळीं 7 हांगा येयल्यात. 7 येवन आमी ऑपरेशन स्टार्ट केलें. स्टार्ट करतना विदीन 15 मिनिट्स आमच्या फायर फायटर जे आहात तेंच्यांनी ती बॉडी तेंच्या हातीक लागली आणि आमी ती वयर काडली. सॅटर्डे संडे हांगासर इतले लोक येवन मस्ती करता ते हांगा सोंसूंक जायना. सोरो पियेतात, ड्रग्स घेतात आणि कितें कितें करतात सांगपाक जायना. हांगासर ते कितें करतात ते येतात. ही म्हाजी एकूच मागणी गव्हर्मेंटा कडेन, बेगीन हें बंद करून उडोवचें. हांगासर येतात ते लोक, आमकां खूब त्रास जाता गांवच्या लोकांक. फाटीं पंचायतीन एक म्हयनो जातलो रेजोल्युशन घेतलां, लोकांचे 150-200 सायनी आसा. लोकांची हांगासरली मागणी पंचायती कडेन मागला आनी पंचायतीन तें खंय तरी धाडलां ती म्हाका खबर ना. आमी पंचायत बॉडी ह्या नात्यान हांगा रेजोल्युशन घेतलां हांगासर हो स्पॉटूच बंद करपाक. कित्याक लोक हांगासर येतात, सोरो पियेतात, ड्रग्स घेतात, बाटल्यो फोडटात. ताका लागून आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. हें सगळें बंद करपाक हांगासर बसी येवपाच्यो, गाडयो येवपाचें सगळें आनी न्हांवपाचें बंद करूंक. आमकां पयलीं आहलेलें हांगासर आहा बरें सुवात, तर लोकांनी येवनी न्हांवनी बरी मजा लुटोनी. पूण हें दुसरेच भशेन जालां सगळें.